Shri Shirish Kumar Giritari hereby declare that Shri Rati Prakash Walkhankar has been elected as the Sarpanch of Village Panchayat Kolwale. आता महाराष्ट्र श्रीरामांक उलो करून आयज आमचे मिडिया भावांक सगळ्यांक वेलकम करता। आयज आमच्या मदीं एक्स MLA आमचो किरण कानोडकर, तसोच आमची ZP कॅन्डिडेट कविता कानोडकर, तसोच आमचो ZP निलेशूय आहा हांगा, आमचो एक्स सरपंच दशरथ बिचोलकर प्रेझेंट पंच मेंबर, आमची डेप्युटी सरपंच योगिता चोडणकर, आमचे एक्स सरपंच शीतल चोडणकर प्रेझेंट पंच मेंबर, तसेच आमची सुप्रिया कांदोळकर, प्रियंका बिचोलकर आणि आमचे लिब्रेटा। आयज सगळ्यांक हांव वेलकम करता आणि आयज बरें दिसता की गेले कितली वर्सां आमी 40-50 वर्सां आमच्या घरान निवडून येता, पूण सरपंच हे पदाक कोणूच पावंक ना आणि म्हाज्या वाड्यारूय पावंक ना। आयज आमच्या दशरथ बिचोलकरान आयज म्हाका आनी मेंबरान एक प्लॅटफॉर्म दिले, एक चान्स दिलो की सरपंच जावपाक, आणि किरण भाईच्या हाता खाली खूबशे बरें दिसता की सरपंच जालो म्हणून। जे आयज म्हाका फुडले कामां जी करूंक जाय ते म्हाका दशरथ बिचोलकरा कडसून हांव गेले 8 वर्सां तेजे वांगडा काम केलां आणि बरें दिसता की म्हाका तेणी चान्स दिलो, 2.5 वर्सां सरपंच जावन तेणी म्हाका चान्स दिलो की तूं फुडली कामां आहा ती योग्य तरेन व्हरतलो म्हणून। आणि आतां सुद्दां फुडें कामां जी आहा ती दशरथ बिचोलकराक घेवनूच फुडें तेच्या हाती खाला शिकलां आणि ती फुडें घेवन कामाक वयतलो। जी पेंडींग जी कामां आहा अशी खुबशीं कामां तेंच्यांनी केल्लेलीं आहा आणि उरलेली कामां आहा ती फॉलो करतलो, घेवन फुडें वयतलो। कित्याक तेणी म्हाका शिकयलां इंजिनियरा कडेन वचून, JE कडेन वचून कशी कितें कामां करपाची आणि फुडें कशी घेवन वयपाची, आणि लोकांचे हें कितें आहा ती जितली कामां आहा ती घेवन फुडें वयतलो। ZP आहा आमचे बरोबर सोरपोटाक, तेका घेवन फुडें वयतलो। तशेंच हांव म्हाजे हे ग्रेट हे सगळे म्हाजी फॅमिली आणि म्हाज्या वाडेकारांक दिता, कित्याक आयज तेंच्यांनी निवडून दिलो म्हणून आयज सरपंच जावंक पावलो। मिडियाक सगळ्यांक वेलकम। आणि आयज आमचो परेश देवोन रितेश वारकणकराक तेणे एक चान्स दिलो सरपंच जावपाक, आणि हांव अभिनंदन म्हणटा रितेश वारकणकराचे, तशेंच तेंच्या बाकीचे सगळे मेंबरांचे जे तेका सपोर्ट करून आयज इलेक्ट करून हाडला त्या बद्दल। आणि तशेंच पंचायत आणि ZP म्हणून जी कामां जी कितें फुडें व्हरपाक जाय ते तेंच्या सहकारान आणि म्हाज्या हेतून आमी फुडें व्हरतली आणि लोकांची कामांय करून दितली। देव बरें करूं। वेलकम। आयज नवनिर्वाचित कोलवाळ सरपंच रती उर्फ रितेश वारकणकर हांचे हांव सगळ्यान पयलीं अभिनंदन करता। तशेंच तेज्या वांगडा जे सगळे मेंबर आहात आणि एक आमकां नवीन मेंबर जॉईन जाल्ली तिजेय हांव अभिनंदन करता, लिब्रेटा फेर्नांडीस, तांचेय हांव अभिनंदन करता। तशेंच येणाऱ्या काळान आयज मेरेन परेश बिचोलकर सरपंच आसलो, पयलीं शीतल चोडणकर आसले, तेच्या पयलीं नितीन कांदोळकर आसलो। हो जर काळ आमी पळयलो जाल्यार कोलवाळेन म्हाका दिसता थोडोसो उदरगतीचो काळ येयल्लो आहा, नाल्यार फाटली 25-30 वर्सां पंचायत ही जी आसली ही अंधारा खाली आसली, हांगासर कसलोच डेव्हलपमेंट नासलो। आयज जर तुमी वाड्या गणकणी वचून पळयशात जाल्यार पंचायतीच्या अंडर खूबसो डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा। एक अपेक्षा बाळगीत आयज रितेश जाल्लो आहा सरपंच। रितेशा कडसून म्हजी एक अपेक्षा आहा, ज्यो थोड्योशो वयल्या वाठाराक इलिगलिटीज आहा, जे स्क्रॅप आहा, हे लायटीच्या व्हडल्यो ज्यो लायनी गेल्ल्यो आहा 11 kV आणि प्लस ज्यो तेंचे सकयल जे थोडेशे स्क्रॅप अड्डे आहा किंवा बाकीचे आहा इलिगल आहा, हेंचेर तेणीन एक्शन घेवचें। कित्याक कोलवाळकारांक जाय स्क्रॅप फ्री कोलवाळे हे जाल्ले आहा। तशेंच कांय आस्थापना, कांय व्हडल्या मनशांची VIP मनशांची ऑफिसां जी आहा इलिगल आहा, हेजेरूय तेणें एक्शन घेवची। कंप्लेंट जाय आमी दिता, आमी ऑलरेडी म्हाका दिसता कंप्लेंट एक दिल्ली आहा, बेगींतल्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें, जेणे करून कोलवाळचे जे सामान्य नागरीक आहा, ह्या गांवांत रावपी नागरीक आहा, हेंकां एक बरो रिलीफ मेळटलो। येणाऱ्या काळान पंचायत फंड आसूं, ZP फंड आसूं, हितूनसून जी कोलवाळे भागांत कामां जी घडोवन हाडपाक जाय
ही पंचायत आसतली, रितेश आसतलो किंवा कविता कांदोळकर आसतली, झेडपी आसतली, यांच्या मार्फत आम्ही एश्युरन्स दिता कोलवाळच्या लोकांक, तुम्ही जी कामां दाखयतात ती आम्ही संपूर्ण करून दितले. आमचे पॅनल आहा, बॉडी आहा, ही सगळे करून दितले. परतून एकदा हांव रितेश वारकणकराक अभिनंदन म्हणटा आणि येणारी वाटचाल जी आहा तेची सरपंच पदाची ही सोयीस्कर बरी जावची अशें म्हणून देवा कडेन मागता. जावपा वांटेकार म्हाजो बऱ्यांतलो बरो व्हडलो भाव कसो म्हणटा तो नितीन कानवळकर. हेणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. जितलो आमचे बरोबर आहा तितलो तेजो वांटो आहा. आनी आमचो बऱ्यांतलो बरो सेक्रेटरी जो आमकां मेळ्ळो आहा धीरज गोवेकर, हांव तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. खूब म्हाका सपोर्ट केलो तेणी आनी एक सरपंच पदाचेर पावपाक तेका तेणी तो येयलो आनी हांव सरपंच जालो अशें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा तेंचे दोगांची. हांव 2.5 वर्सां कोरवा पंचायतीचो सरपंच आसलो. म्हाजे तशें 3 टर्म जाल्ले. हांव दुसऱ्या फावट सरपंच जाल्लो आनी म्हाका दिसता जे म्हाज्या टर्मान जी पयलीं केन्ना अशी कामां घडोवंक ना इतली आमी कामां करून दिल्ली आहा लोकांक. आनी हांव आशा बाळगता आज रितेश सरपंच जाला, जी कामां पेंडींग आसात ही तो सगळी पूर्ण करतलो. आनी रितेशूय म्हणून गेला तेच्या आंगान जे गूण आसात न्हू, होय 2 फावटी निवडून येयल्लो. हा एकदां न्हू 2 फावटी. म्हणजे तेजे लोकांची तेजेर अपेक्षा खूब आसा की हो म्हाज्या पेक्षा बरें काम करतलो आनी लोकां पर्यंत पावयतलो. इतलेंच सांगता. देव बरें आनी ताका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. सगळे हांगासर स्वराज गोमंतक तर्फे हांगासर आयिल्ले आसा आमचे अभिनंदन दिवपाक. आयज आमचो एक शिवप्रेमी जो आमच्या वांगडा सदांच आसलो आयज सरपंच जाल्लो आसा. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमचो अस्नोडकर जो सुकूर हांगासर झेडपी जावन निवडून आयिल्लो आसा. सो म्हणजे रिसंटली ह्या 2 हितून आमच्या झेडपीचो एक आसा जो आमच्या स्वराज गोमंतकान आसलो. तसोच आयज आनीक आमचो मेंबर धडाडीचो ज्या लोकां मदीं आसा, लोकांचे कार्य करपाक आसा. आनी खंय तरी तेजो सदांच केन्ना खंयची हिंदू कार्य जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना तो येता. सो आयज आमी झेडपीसून एक सरपंच आयलो, एक झेडपी निवडून येयलो. तसोच आतां म्हाका दिसता 27 जे इलेक्शन आसा सो तेन्ना आमच्या हितूंतलो ग्रुपांतलो कोण तरी एक बरोसो एक आमदार जावपाचो अशी सगळ्यांची इच्छा आसा. सो त्या हितून काम सगळ्यांचे चालू आहा. आनी खंयचेय हिंदू कार्याक सगळ्यांचे जो सहकार्य आसता सो असोच फुडें काम चलपाचें. आनी तेचे कडेन मागता की हांगासरले सुद्दां जे कितें आसता कार्य कितें सो तेन्ना कसो इन्वॉल्वमेंट आसा तसो तेणें फुडें दवरपाचो. जय श्रीराम. भगवान श्री रामाच्या कृपा आशिर्वादान आयज आमचे रितेश वारकणकराक जे आयज पद मेळिल्लें आसा सरपंच पदाचे ते आमी गोवा हिंदुवा शक्ती तशेंच आमी स्वराज गोमंतका तर्फे तेजे खूब खूब अभिनंदन करता. आणि अशेंच तेका शुभेच्छा दिता की अशेंच त्यांनी आमच्या लोकां खातीर खूब मोठे कार्य करचे. आणि जे मनीस जेन्ना व्हडलो जाता की जेन्ना तेजे कार्य व्हडले आसता तेन्ना मनीस व्हडलो जाता. आणि अशेंच जे तेजी फूल फॅमिली आमी पळयता की हिंदू कार्याक म्हणा की समाज कार्याक म्हणा सदांच ती एक पावल तेजे फुडें आसता. आणि गेले म्हाका दिसता 2 टर्म जाले ते आमचो पंचायतीन तो मेंबर म्हणून आसा. पण आयज तेजें स्वप्न पूर्ण जाल्लें आसा की एक सरपंच पदार तो पावलो आसा. हांव देवा कडेन मागता, श्री रामाच्या चरणा कडेन मागता की तेका अशी भरगस्त उंची दिवची आणि तो बरे व्हडल्या पदार पावचो अशी हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता आणि म्हजे 2 शब्द सोंपयता. जय श्रीराम. आज आम्ही म्हापशेच्यान हिंदू युवा शक्ती आणि स्वराज गोमंतक म्हापसाच्यान आमच्या भावाक रितेशाक अभिनंदन करपाक येयला. आज तेच्या कार्याचे तेका फळ परत एकदा आनीक मेळ्ळा. सो आमी शुभेच्छा दिवपाक येयला तेका की अशेंच तेचे कार्य फुडें चालू आसचें. आणि ज्या प्रमाणे तो एक शिवप्रेमी आसा आणि आमच्या ग्रुपान तो एक्टिवली सदांच आसता. असले कामाक आमी तेका जर उलो करीत जाल्यार तो सदांच धांवन येता. आणि तशीच तेची फूल फॅमिली आमच्या ग्रुपान मेंबर्स आसा. सो आमकां खूब आयज खोशी भोगता की आमचो एक भाव परत एकदा त्या पदार येवन ह्या कोलवाळ गांवाचे परत एकदा प्रोग्रेसाक तेचो हातभार लागतलो. म्हणून तेका परत सगळे आमच्या दोन्ही ग्रुपा कडसून स्वराज गोमंतक आणि हिंदू युवा शक्ती कडसून खूब शुभेच्छा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.